नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। प्लेबॉय क्लबाक गोयात एंट्री दिवची म्हणून गोय भाजपा आणि मुख्यमंत्र्याचेर दिल्ली मुंबई सावन दबाव। काय कॉर्पोरेट आणि बॉलिवूड स्टारांचे प्लेबॉया खातीर लॉबिंग। मुख्यमंत्री म्हणटा कितें तें सोमारा कळटलें। लोकायुक्त कायद्यातल्या वादग्रस्त कलमात दुरुस्त्यो करपाचे दिश्टीन अजून कांय हालचाल ना। विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा अजून अधिवेशन सोंपिल्ले ना, मातसो थार धरात। उद्देगा खातीर लागपी मुळाव्यो सुविधाच अजून गोंयांत सारक्यो नात। अधिकाऱ्यांक उद्देग मळाविशीं आपुलकाय ना। एनजीओ करतात हिस्पा भायर त्रास। जीसीसीआयच्या परिसंवादात उद्योजकांची टीका। वास्को बलात्कार प्रकरणातल्या हेडबाईचो घोव आवेर्तान फुर्तादोचो सोयरो म्हणून तपास चल्ला स्लो। सामाजीक वावुरप्यांचो आरोप। आवेर्तान म्हणटा आरोप फट, तो आपलो सोयरो न्हय। आणि दिलीप सरदेसाय लालचंद राजपूत क्रिकेट अकादमीच्या फुडल्या सप्तकात सिलेक्शन ट्रायल। भुरग्यांनी सुशेगादपण सोडले जाल्यार फुडें पावतले, म्हणटा कोच विनोद धामस्कार। खबर विस्तारान। विवादीत प्लेबॉय क्लब गोंयांत चालू करूंक मान्यताय दिवपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी भाजपाचेर बरोच दबाव आसा अशें भाजपांतल्या खासा सुत्रांनी सांगलां। इतलेंच न्हय तर भाजपाच्या दिल्ली आनी मुंबय फांट्यांतल्यानूय दबाव हाडप चालू आशिल्ल्याचें सुत्रां सांगतात। पूण ह्या क्लबाक मान्यताय दिल्यार मुख्यमंत्र्याच्या विश्वासार्हतेचेर प्रश्नचिन्ह उबें जातलें आनी तांच्या निर्णय क्षमतेचेर लोक दुबाव घेतले अशें भाजपाचेच कांय फुडारी म्हणटात। ह्या दबावा खाला येवन मुख्यमंत्री प्लेबॉय क्लबाक मान्यताय दितले काय आपली विश्वासार्हता सांबाळटले हो प्रस्न सगळ्यांक पडला। प्लेबॉय क्लब गोंयांत आयल्यार गोंय भाजपाच्या नांवाची घाण जातली अशें सगळे म्हणटात। भारतीय संस्कृतीचो प्रचार करपी भाजपा पक्ष प्लेबॉय सारख्या विवादीत क्लबाक मान्यताय कित्याक दिवंक सोदता असो प्रस्न उपरासला। ह्या क्लबाक भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन विरोध केला। मायकल लोबोन ह्या क्लबा विशीं विधानसभेन लक्षवेधी सुचोवणी हाडल्या। पर्यटन मंत्री ताका सोमारा जाप दितले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण प्लेबॉय क्लबाक मान्यताय दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्याचेर प्रेशर येता। पक्षाचेच फुडारी तांचेर दबाव हाडटात। क्लबाक मान्यताय दिवची म्हूण मुंबय भाजपाचोय दबाव आसा। दिल्लीच्यानय प्लेबॉय क्लबाक तेंको आसा। प्लेबॉयाच्या मुद्द्यावेल्यान भाजपा मदीं फूट पडल्या। फकत मुंबय आनी दिल्लीचेच भाजपा फुडारी न्हय तर गोंयच्या कांय फुडाऱ्यांचोय ह्या क्लबाक तेंको आसा। हो क्लब गोंयांत येवचो म्हूण ते यत्न करतात। कांय उद्देजक आनी बॉलिवूड अभिनेते मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडटात अशें सुत्रां सांगतात। अजापाची गजाल म्हणल्यार काँग्रेसीनूय ह्या विशयाचेर कसलीच भुमिका घेवंक ना। प्लेबॉयचो विशय पळय आसा न्हू, अजून आमच्या पक्षा कडेन काय त्या संदर्भान डिस्कशन जावंक ना। अजून पर्यंत उलोवप जावंक ना म्हणटचेर ह्या टायमाचेर हांव काय कमेंट करिना म्हणून हो विशय जेन्ना मातसो आनीक तर फुडें सरात। आतां कितें आहा, तेंच्याच सरकारांतल्या भितर एक आमदारान तांकां चॅलेंज दिल्लें आसा की लायत जाल्यार आपूण उपोशणाक बसतलो। प्लेबॉय विशीं आमदार मायकल लोबोच्या सगळ्या प्रस्नांक सोमारा जाप दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। असेंब्ली चालू आसतना सोमारा जेन्ना तुमकां असेंब्लीन उत्तर मेळटलें तेन्ना ताचे पयलीं हांव कशें सांगू तुका अर्थ कळटा तो? इट विल बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इफ आय टेल यू नाव। No, it will be breach of privilege if I tell you anything now. Okay, sir. There is any pressure, sir? It is breach of privilege if I tell you anything now. You will get the reply on Monday. Michael Lobo is an MLA. He has a freedom of speaking. A minister or a chief minister cannot take that freedom because I am, when the house is in session, I cannot reply. ताणे जे सांगला पळय ते सगळे विशय आमी कन्सर्न्स एड्रेस करता न्ही सोमारा। आमदार रोहन खंवटेन प्लेबॉय क्लबाक विरोध केला। प्लेबॉयाक हांव ना, हांव प्लेबॉयाक ना, हांव नको तुमचें कितें हांव प्लेबॉयाक ना। प्लेबॉय म्हणजे प्रॉस्टिट्यूशनूच न्हू ते फुडें। एक्झॅक्टली हांव प्लेबॉयाक ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
ह्या अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्यातले वादग्रस्त कलमात दुरुस्ती हाडटलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्लें. मात अजून मेरेन हे दिश्टीन कांयच जाल्लें ना. अधिवेशन अर्ध्यार पावलें तरी अजून सरकारी पावंड्यार कांयच हालचाल ना. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा अजून अधिवेशन सोंपिल्लें ना, मातसो थार धरात. गोंय लोकायुक्त विधेयक 2013तल्या कांय नेमांनी बदल करपाची मागणी समाज वावुरप्यांनी केल्ली. सिव्हिल सोसायटीच्या वांगड्यांनी केल्ल्या सुचोवण्याच्या आदाराचेर गोंय लोकायुक्त कायद्यान आवश्यक दुरुस्ती करपाचे उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या डिबेट कार्यावळी वेळार दिल्ले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 मेक सोंपता, पूण अजून मेरेन ह्या विधेयकान दुरुस्ती करपा विशीं कसलीच हालचाल जावंक ना. मुख्यमंत्री म्हणटा अधिवेशन अजून सोंपूंक ना, कितें तें फुडें कळटलें. तुम्ही लोकायुक्ताचे अमेंडमेंट हाडटा म्हटलेले ह्या सेशनाक, ते कितें काम बीन चालू आसा? सेशन सोंपलें ना ते अरे विधानसभेची माहिती ही विधानसभेनूच दिवची पडटा. म्हाका तुका दिवपाक येना. म्हाका इवन इफ आय एम ट्रान्सपरंट आय हॅव अ लिमिटेशन. आय कॅनॉट गो फॉर अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. फाल्यां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हजेर मूव केली तूं हांव तसां पडटलो. तूं विधानसभेन हाडणारी गजाल हांगा कशी सांगली काय म्हणटलो. रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर. गोंयची उद्देगीक वाठारांत उदरगत जावपा खातीर सरकारान उदक, वीज आनी जमीन सोंपेपणान उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान घडोवन हाडिल्ल्या परिसंवादांत उलोवप्यांनी केली. जाता तितले बेगीन प्रादेशीक आराखडो तयार करचो आनी अधिकाऱ्यांनी उद्देगांक मजत करची अशी मागणी सगळ्याच उलोवप्यांनी केली. NGO हिसपा भायर त्रास करतात, ताकाय लागून कितल्योश्योच आडमेळी येतात अशें मत उद्देजकांनी मांडलें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सान शेनवारा एक परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो. उद्देगीक उदरगतींतल्यो अडचणी आनी उपाय ह्या विशयाचेर जाणकारांनी सरकाराक जायत्यो सुचोवण्यो केल्यो. उद्देगीक उदरगती खातीर सरकारान टायम बाउंड कार्यावळ तयार करची अशी सुचोवणी सगळ्याच उलोवप्यांनी केली. knowledge hub in Goa. It could be the future for us. Today we see Singapore, which is very strongly governed, which is very strict, but there is no narcotics or drug abuse and all this thing. It is outwitting even London when it comes to higher education. So these are the models of development which we can think about. I think the Chief Minister has got the capacity to have this vision replicated in Goa also. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.